नमस्कार सगळ्यांक येवकार. आमी जाणा इंडिया आनी पाकिस्ताना भितर सगळे बॉर्डराचेर तणाव चालू आसा. खंय ड्रोन चालू आसा, जावं एटॅक्स चालू आसा, मिसायल लॉन्चिंग चालू आसा. आनी त्याच मजगतीन अख्खे इंडियाक एक प्रिपेरेडनेस म्हणून हालींच आमी एक मॉक ड्रील पळयले. वेरियस सेन्सिटीव जाग्याचे जे आसा ते मॉक ड्रील चालू आसता. आमचे गोंयांत जेन्ना आमी उलयता मोस्ट सेन्सिटीव एरिया म्हणटा तो मोर्मुगांव तालुका. हांगा वेगळे वेगळे इन्स्टिट्यूशन आसा, डिफेन्स इन्स्टिट्यूशन आसा, नेवी आसा, एअरपोर्ट आसा, मोर्मुगांव पोर्ट आसा आनी अशे जाग्यार वेगळे वेगळे कडेन आमी सेन्सिटीव लोकेशन आसा. आनी ताका लागून हाजेर जेन्ना असले घटना घडटा, जेन्ना टेन्शन सिट्युएशन जाता तेन्ना ह्या जाग्याचेर चड प्रिकॉशन घेवची पडटा. आमी जाणा हालीं एक मॉक ड्रील जालें, एक एअरपोर्टाची बिल्डींग दाखयली आनी एक IOCचो टर्मिनल तांच्यांनी घेतिल्लो. पूण खंय तरी पोर्ट येदो व्हडलो पोर्ट जो हांगा आसा ताचेर कांय तांचें लक्ष वचूंक ना, काय तांच्यांनी मॉक ड्रील कित्याक करूंक ना तें आमकां खबर ना. पूण जेन्ना आमी पोर्टान भितर गांठलो लोकांक आनी आमी तांकां विचारलें की हे टेन्शनाचे मदीं जरी कितें तांच्यांनी स्टेप्स घेतिल्ले आसा जावं एनहान्स सेक्युरिटी वाडयल्ली आसा, तेन्ना आमकां आयज कळून आयलां की तांकां एक डायरेक्टीव आयिल्लें आसा की खंय तरी मार्सॅक लेवल 2 म्हणजे मरीन सेक्युरिटी म्हणटा ताका, मरीन सेक्युरिटीचे मार्सॅक म्हणटा ते मार्सॅक लेवल 2 खंय घालपाक तांकां आतां डायरेक्टीव आयिल्लें आसा. जे आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा तातूंत भितर मार्सॅक लेवल 1 टू मार्सॅक लेवल 2 हें करूंक जाय अशें पोर्टाक सांगिल्लें आसा. फॉर ऑल द टर्मिनल्स आनी शिप्स तांचें हेंय म्हणणें आसा की पोर्ट फॅसिलिटी सेक्युरिटी तातूंत भितर पेरिमीटर सेक्युरिटी म्हणजे पेरिमीटर सेक्युरिटी वॉल, बार्ब वायर, फ्लड लायट्स, अलार्म हुटर, सेक्युरिटी मेजर्स हे सगळे एंट्री आनी एक्झीट पॉयंटाक घेवचे पडटले. एडिशनल तांकां सर्विलन्स घालपाक लायल्या आनी सेक्युरिटी ऑफ रिस्ट्रिक्टेड झोन्स हे डायरेक्टीव MPTक आयिल्ले आसा. सद्याक जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की वॉटर सायडीच्यानूय तांकां सेक्युरिटी घेवपाक लायल्या आनी पेट्रोलिंग बोट ही मेन तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की तांकां इम्प्लिमेंट करपाक लायल्या. खंय तरी पोर्टान भितर खंय डिजास्टर जावचो न्ही, खंय एटॅक जावचो न्ही हाका लागून ही सेक्युरिटी वाडोवपाक लायिल्ली आसा. दुसरें आमचे कडेन कळून आयिल्लें आसा की एक कार्गो सेक्युरिटी म्हणजे स्टोरेज टँक फार्म्स, स्ट्रॅटेजीक रिजर्व्स ह्या जाग्याचेर तांकां एडिशनल सेक्युरिटी घालपाक लायल्या. आनी तांच्यांनी सांगलां की एमर्जन्सी प्रिपेरेडनेस ड्रील ही करच्यो पडटल्यो रेग्युलरली. आनी इंटर एजन्सी कॉर्डिनेशन म्हणजे शिपींग एजन्सी जावं पोर्टान जावं खंयची बोट येता थंय सगळी इन्फॉर्मेशन कॉर्डिनेशन आसपाक जाय. सायबर सेक्युरिटी एक मेन लावपाक लायल्या, कम्युनिकेशन सिस्टम सेक्युरिटी लावपाक लायल्या आनी कंप्लायन्स वीथ रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क जे आमी इन्फॉर्मेशन आमकां जेन्ना आमी काडलें आमचे कडेन सद्याक जे पॉयंट्स आयिल्ले आसा सेक्युरिटी ऑडिट बाय IB एक्सटर्नल एजन्सी आनी पेंडींग ऑब्जर्वेशन हेंय तांकां करपाक लायिल्लें आसा. जे लेटरान आमकां बरयल्लें आसा की इन द व्यू ऑफ अबाव ऑल आर डायरेक्टेड टू कंप्लाय विथ इंस्ट्रक्शन इश्यूड वायड दीस सर्क्युलर. तांच्यांनी सांगलें की एडिशनल ड्यू केअर मे ऑल्सो बी टेकन फॉर एसेन्शियल स्टाफ पोस्टेड ऑन ड्युटीज. तांचें म्हणणें आसा की जे स्टाफ आसा तांकां खंय RFID एक्सेस पास आसा कितले जाय तितलेच मात स्टाफांक दवरचे, एडिशनल कोणाक भितर सोडचो न्ही. आनी RFID कार्ड जे आसा ते स्टाफाचे गोंयांत एट ऑल टायम आसूंक जाय अशें सद्याक तांकां गव्हर्मेंटान इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा. तांकां आनीक जे इन्फॉर्मेशन तांकां डायरेक्टीव आयिल्लें आसा तातूंत भितर अशें बरयलां की सेक्युरिटी एट POL म्हणजे पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकंट हो एक लिक्वीड कार्गोचो एक बर्थ आसता. तातूंत भितर जायते फावट आमी पळयता की अख्खें गोंयभर जे डिझल पेट्रोल वता तातूंत भितर त्या बोटी येता भायल्यान ते कार्गो लिक्वीड कार्गो म्हणजे POL पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकंट कार्गो जो आसा त्या बर्थाचेर तांकां सांगलां खंय एडिशनल सेक्युरिटी दवरपाची. बिसायड्स दॅट एनी अनऑथरायज्ड एक्सेस मस्ट बी प्रिवेंटेड एट ऑल टायम्स. आनी सगळे स्टेक होल्डर जे आसा तांकां सांगलां की तांचे खंयच्योय कंपनी म्हणजे शिपींग एजंट्स आसूं जावं आनी खंयचे भितर जे आमी म्हणटा की बर्थ हायर केल्ले आसा, अदानी जावं JSW जावं आतां हालीं आमी पळयला डेल्टा इन्फ्रा लॉजिस्टिक्स 9 आनी 10 आनी 11 घेतल्या. तांकां सगळ्यांक डायरेक्टीव दिल्ली आसा की तांच्यांनी मॅन्डेटरी एट ऑल टायम्स CCTV फंक्शनल दवरची आनी कितें जरी अपडेट आसा जाल्यार इमिजिएटली एकामेकांक कॉर्डिनेट करपाचो. An integrated command and control center has been established by the port, by the CISF at the port. CISF सद्याक इंटिग्रेटेड कमांड आनी कंट्रोल सेंटरूय घातिल्लो आसा आनी ताका लागून सद्याक एडिशनल ज्यो सेक्युरिटी मेजर्स आसा हे पोर्टान घेतिल्ले आसा. जे आमचे कडेन दुसरें इन्फॉर्मेशन आयलां की ह्याच मजगतीन खंय एक क्रूज बोट जी आसा ती खंय आतां गोंयांत येवपाची आसा आनी तातूंत भितर तांचें डायरेक्टीव आसा की नॅशनल जे फॉरेन नॅशनल हे बोटीर येवपाचे आसा गोंयांत तांचे खंय डिटेल्स घेवपाक जाय आनी एट ऑल टायम्स दे हॅव टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन. जे आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा की सद्याक तांच्यांनी फ्लॅग ऑफिसर कमांडींग म्हणजे फोगा नेवीक तांच्यांनी लेटर बरयल्लें आसा, कमांडंट कोस्ट गार्ड हांकांय लेटर बरयल्लें आसा आनी DYSPक लेटर बरयल्लें आसा मोर्मुगांव पुलिसांनी की सद्याक तांच्यांनी हे सेक्युरिटी मेजर्स घेतिल्ले आसा. आनी सद्याक एक बोट 7 Seas वॉयेजर ही खंय गोंयांत येता आनी ताका लागून तांच्यांनी सगळे फर्निश केल्लें आसा डिटेल
हातूंत भितर जे आमकां डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आयल्या की ऑस्ट्रेलियाच्यान खंय 22 लोक आसा ते बोटीर, बेल्जियमाचे 4, कॅनडाचे 54 अशे करून वेगळे वेगळे कंट्रीचे हे क्रू आनी पॅसेंजर जे आसा हांचे ऑलरेडी नॅशनॅलिटी कितले आसा हे ऑलरेडी पोर्टान कोस्ट गार्डाक, नेवीक आनी पुलिसांक फर्नेश केल्ले आसा. सद्याक जरी आमी पळयता पोर्ट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्स्टॉलेशन ऑफ मोर्मुगांव तालुका एंड दी गोवा स्टेट, आनी हाका लागून एडिशनल सेक्युरिटी जी आसा हांगा घेतिल्ली आसा. वास्कोच्यान पुडण मिडिया खातीर विक्रम नायक.